मुरगांवांत लोकांक वीज खात्या कडल्यान बिलां दिल्यान तातूंत व्हड घोळ केला। लोकांची परिस्थिती खूब वायट आशिल्ल्यान लोकांक हजारांनी रुपया फारीक करपा खातीर तांचे कडेन दुडू ना। तातूंतच कोवीड दुयेंताचो भंय। गोंय सरकारा कडल्यानूय सरकारी येवजणेचो निधी आजून बँक खात्यांत येवंक नाशिल्ल्यान लोक लायटीचें बील भरतले कशे असो प्रश्न मुरगांव ब्लॉक काँग्रेस करता। सरकारान आदेश काडिसर लोकांनी लायटीची बिलां भरची न्ही अशें आमोणकारान मुरगांवाच्या लोकांक कळीत केलां। गोंय सरकारानूय लोकांक हजारांनी रुपया बिलां दिवन लोकांक त्रासान घालचें न्ही अशें संकल्प आमोणकार म्हणटा। विजेच्या बिलांत घोळ आशिल्ल्यान संकल्प आमोणकार आनी मुरगांव ब्लॉकाचे वांगडी वीज खात्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्याकूय मेळ्ळे। 2 months lockdown was there, so that bill will be doubled. That is doubled, but additional, everybody is at home. Usually what पयलीं कितें जाता, सगळे कामां वयताले, सो फॅन्स बिन्स घरां ऑफ। आतां कितें जालां, सगळो लोक घरां आयला, फॅन्स ऑन, कोणा कडेन टीवी आहा ते टीवी पडले ऑन, कोणा कडेन एसी आहा ती एसी पडले ऑन, सो ते आनी एक 20% एड जालो। It is double plus another 20%. So that's why the bills are looking higher. It is not because घरा रावपा पडलें आनी फॅन वापरले, एसी वापरल्यो, टीवी फूल डे वापरली, तशें करून ते मातशे डबल जावपा तेच्या कडेन 10% 15% माय जाय तितली वापरची। सो लोकांक कितें दिसता बील एकदम चड येता, बट एक्चुली एनालायज केल्यार तशें जाता। त्या 2 म्हयन्या बील प्लस एनादर एक 10-20% एड जालें कित्याक सगळीं घरां आसना आनी सगळे इक्विपमेंट वापरले हांवें तितले एवरी मंथ जाता 2-3 म्हयने फक्त ह्या लॉकडावन पिरियडाकूच 2 म्हयने। हरशीं आमची बिलींग एवरी मंथ हेजे मुखार सुद्दां एवरी मंथ जाता, एवरी मंथ कंटिन्यू जाता। मागीर मुरगांवचे आमचे साड्या वयले लोक जावं, बोगद्या वयले, जेटी वयले, बायनाचे सगळ्या लोकांक जे आयज त्रास जावपाक लागलेले आसा। आयज इलेक्ट्रिसिटी बिलां आसा ती एक बंपर येयलेली आसा, जे नॉर्मली लोकांक 300 रुपया 500 रुपया बील येताले, आतां वांगडा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 2 म्हयन्याचे तांकां बिलां वांगडा धाडल्यान ती जेंकां म्हयन्याक 300 ते 500 येताले तांकां आतां 3000 ते 4000 बिलां येवपाक लागलेली आसा। ती सगळे प्रूफ घेवन आख्खे आमी आतां ईक मेळ्ळा ताका सगळे एक्सप्लेन केला आनी ताका आमी विचारले गव्हर्मेंटान रेट वाडयला काय म्हणून युनिटाचेर, तो म्हणपाक लागलो ना। मागीर खंय तरी तुमची मिस्टेक जाला कॅल्क्युलेशनान जाल्यार तो म्हणटा ते आपल्याक फायंड आवट करचें पडटलें। आमी ताका दाखोवन दिली बाबा ही तुमची मिस्टेक म्हणून। आयज कितें जाल्लेलें आसा, जे युनिटाक 100 युनिटाक एक स्लॅब आसता जो बिलींग चार्ज करता, आयज 2 म्हयन्याच्या वांगडाच लोकांक 200-300 युनिट येयलेले आसा। 2 म्हयन्याचे जेन्ना बिल वांगडा येयलेले जाल्यार हेंच्यांनी डायरेक्ट ते 300 युनिट 200 युनिटाचे सेपरेट स्लॅब लायलेलो आसा। हेच्या भितर लोकांची मिस्टेक नासली। आयज लॉकडावनाक लागून गव्हर्मेंट आयज ते बिलींग करूंक शकना, गेल्या 2 म्हयने जाले तेंचे जे लोक आसले ते वचोना मिटर रिडींग करपाक लागून। सो आयज हेज्या लागून आयज लोकांक त्रास जाल्लेले आसा। आयज एका सायडीक गव्हर्मेंट सांगता कितें बाबा लोकांनी प्रायवेट सेक्टरांनी कोणाचे जॉब काडपाचे न्हू, तांकां पेमेंट तांचो कट करपाचो न्हू म्हणून, बट आयज गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता आख्खान एक प्रायवेट सेक्टराच्या लोकांनी गव्हर्मेंट जॉबा वचून तांकां टर्मिनेट केलेले आसा, तांकां पेमेंट दिना आनी लोक आयज अक्षरशः बेकार बसलेले आसा। आयज लोकां कडेन पयशे ना आनी त्या शिवाय हे व्हडलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ही जी बिलां हजारांनी बिलां येयला हे लोक खंयसून भरतले। गव्हर्मेंट एका सायडीक म्हणटा कितें लोकांनी सद्या रेंट घेवचें न्हू लोकांचे, बट खंयचोच मनीस रेंट सोडना, खंयसून नाल्यार खंयसून तो बाबा रेंट घेवपाक सोदता। आयज गव्हर्मेंटाचे इतलेशे प्लेसीस रेंटाक आसता, गव्हर्मेंटान आपलो रेंट सोडला, गव्हर्मेंटान सुद्दां आपलो रेंट सोडलो ना। डिमांड करता की ही जी बिलां लॉकडावनान लोकांक धाडलेली आसा ही जी हजारांनी ती तेंच्यांनी स्क्रॅप करपाची, लोकांक एक फॅसिलिटी दिवपाची गव्हर्मेंटान की बाबा हे लॉकडावनान तेंच्यांनी ही बील पे करपाचें न्हू म्हणून गव्हर्मेंटान अनावन्स करपाचें। 2-3 दिसां भितर तेंच्यांनी अनावन्स करपाचें, नाजाल्यार हो जो कार्य आमी हांगा केलो आसा तो आमी फुडें घेवन वयतले, तेंच्या हायर ऑथॉरिटीसा कडेन वयतले। आयज फक्त आमी मुरमुगांव तालुक्यान येयलेले आसा आनी आयज आमी निश्चित केलेलो आसा गव्हर्मेंटाचो ही बिलां लासून। आनी हांव मागता जे आमचे सगळे लोक आसा सद्या कोण बिलां भरनाका, जे पर्यंत गव्हर्मेंट डिसिजन घेयना ते पर्यंत बिलां भरनाका। हांव आतां ई कडेन उलयलो, ई म्हणटा आपूण तुमकां बिलां भरपाक सुद्दां इन्स्टॉलमेंटान दिवपाक रेडी आसा, बट स्क्रॅप करपाची पावर आपल्या कडेन ना, ते गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवंक जाय। आनी सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन 2 म्हयन्याची लोकांची जी हालत जाला, लोकां कडेन पयशे ना,
हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन कितें ही 2 म्हयन्याची बिलां कित्याक गोवोरमेंट जे लोक आपले घर चलयताले गृह आधार स्किमीचेर DSS स्किमीचेर आयज लोकांक तेवूय पयशे ना तेंच्या अकाउंटात आयज लोक सांबाळटले खंयसून आनी ही हजरांनी बिलां भरतले तरी खंयसून